नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीक तुमकां येवकार. आमी दर दिसाक वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या मान्यवरां कडेन उलयतात आनी जाणून घेतात की ह्या पॅन्डेमिका उपरांतची परिस्थिती जग कशें आसतलें. सो आयचो विशय आहा तो म्हळ्यार शिक्षण आनी गोंयांतले नामनेचे शिक्षण तज्ञ आदले संचालक हायर एज्युकेशनाचे भास्कर नायक सर आमचे बरोबर आहात. सो वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल लॉकडावना वयल्यान सुरवात करया. तुमी कसो हँडल करता लॉकडावन सद्या? लॉकडाऊन हँडल बरेच प्रमाणात वाचन करता. हम्म. कामा लागून करपा मेळनाशिल्ल्यो त्यो करता. परत एकदा जुनी हे वाचप सुरू केला, पुला वाचप सुरू केला. पुलाची नाटकां, ताजे सिनेमा, ताजी स्वताची टॉक शोज, एवरीथिंग. अँड इट इज अ प्लेजर. आणि अ लिटल बीट ऑफ द टाइम आय स्पेंड इन द किचन. बरें तरेन उमेदीन कितें म्हाका मना येता त्यो डिशीज ती करप. These are the things which otherwise हांव करूंक शकनाशिल्लो आनी त्यो गजाली आज करपाची संद येयल्ली आहा लोकांक. सर ताजे बरोबर दुसरो जो विशय आसा, वाचन बरें जालें, पण वाचन करतना म्हाका दिसता तुमचे सारके मनशा कडेन एक गोंयकाराक जाणून घेवपाक जाय ते म्हणजे हाजे उपरांतचें जग कशें आसतलें. कारण आज शाळा बंद आसात, कॉलेजी बंद आसात, हायर सेकंडरी बंद आसात. अशे परिस्थिती भितर तुमी ह्या पॅन्डेमिका उपरांतचें जग कशें पळयतात? पॅन्डेमिक उपरांतचें जग, हे पॅन्डेमिक जे आसा न्ही प्रमोद, हे पॅन्डेमिक आमकां खुबश्यो गजाली शिकोवन वता. खुबश्यो गजाली अश्यो की ह्या पॅन्डेमिकान आमकां कितली धडी दिले, कितली लिसांवां दिली. ताणें आमकां सांगलें की मनीस हो शुन्य, मनशाचो पयसो हो शुन्य. अमेरिके सारको देश जाचे कडेन कोट्यावधी रुपया, अब्जावधी रुपया आसात, ते आज एका कोविडा कडेन हतबल जावन पळयिल्ले आमकां दिश्टी पडटात. सुपर पावर्स म्हणजे झिरो जातात. खंयचे कडेन डिसइंटेग्रेशन ऑफ द ह्यूज नेशन्स कॅन ऑल्सो हॅपन. ऑन ए फ्रंट एक निसर्गान आमकां सगळ्यांक दाखोवन दिलें की तुमी जर तुमकां स्वताक जर शाणे समजतात जाल्यार समजनाकात. निमाण कडेन निसर्ग हो श्रेश्ठ, निसर्ग हो व्हड उरता, हे आमी सगळ्यांनी समजून घेवपाक जाय. आतां तुजो दुसरो प्रश्न, ह्या महामारीच्या नंतरचें जग कशें आसतलें. यू नो, एवरी इन्व्हेन्शन्स जे आज पर्यंत समाजाक आयिल्ले आसात, जे शोध आयिल्ले आसात, इट इज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ एवरी इन्व्हेन्शन म्हणटात तशी. गरजेंतल्यान कितल्योश्यो गजाली निर्माण जाल्यो. एक सादी एक्झाम्पल दिता शिक्षणाच्या क्षेत्रा भोवतें. म्हज्या कॉलेजांत, म्हज्या घरान तीन लेवलाचें शिक्षण चलता. म्हज्या कॉलेजान कॉलेज लेवलाचें शिक्षण चलता, हायस्कूल लेवलाचें शिक्षण चलता, आणि हांव ऑब्वियसली इन द एज्युकेशन एडमिनिस्ट्रेशन आशिल्ले कारणान हांवें एक गजाल पळयली की हे जाले नंतर देर वॉज अ नेसेसिटी. मॅट्रिकेची भुरगीं आपल्या टिचरीक, म्हज्या घरान कोंकणीची टिचर आसा तांची, त्या कोंकणीची टिचरी कडेन व्हॉट्सएपाच्या माध्यमांतल्यान आपली एसेज धाडटात, ते एसेज करेक्ट करतात, आणि त्या माध्यमांतल्यान किंवा फोनाच्या माध्यमांतल्यान त्यो आपली डिफिकल्टीज विचारतात, सॉल्व करतात. आमी धरलेच नाशिल्ले व्हॉट्सएप, मागीर आमी मजेची साधन म्हणटाले. व्हॉट्सएप इज इन्क्रिजिंगली बिकमिंग अ टूल ऑफ एज्युकेशन. I saw at the collegiate section Google Classrooms becoming very active. I saw Moodle becoming very active. I practically saw it here that some of the maths lectures were sent on the Moodle. Registration झाले भुरग्यांचे, मीन्स गरज लागता की भुरग्यांक जेन्ना गरज लागता तेन्ना they realize अरे बाबा yes आता what to do. Then they approach their teacher. Teacher also shows a reciprocation by sending. And this is going to be the real world in the years to come. Where classroom teaching over a period, I am not saying that the teacher will become dispensable. Teacher wo cannot dispensable जावचो ना. इतली टेक्नॉलॉजी वयर आयली जाल्यार टीचर डिस्पेन्सिबल जावचो ना. पूण टेक्नॉलॉजीचो आधार जो टीचर हाजे फुडें घेवचो ना, तो टीचर डिस्पेन्सिबल जावंक शकता. म्हणून टेक्नॉलॉजी इज ऑल्सो नाव प्लेइंग अ बिग रोल. आणि हो रोल महामारी नंतरच्या, कोविडच्या नंतरच्या येणाऱ्या काळात खूप मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन लर्निंग, व्हर्च्युअल क्लासरूम्स, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी अ रियालिटी विच आय थिंक इज वायटांतल्यान बरी घडटा म्हणून जे म्हणटात न्ही, तशी वायटांतल्यान बरी घडपाची एक गजाल अशें म्हाका सामकें. सर, पण एक कशें जातलें, कारण आमी सगळे जाण क्लासीक बसून सारके तापोवणी खावन, खुटले खावन, मातशे बाबा पुता करून शिकून वयर सरल्यात.
सो जेन्ना कोणी म्हणटा की वॉट्सॅपाचेर किंवा आनी खंयचे तरी एपाचेर मॅथ्स शिकयतले किंवा सायन्स शिकयतले किंवा लँग्वेजीस शिकयतले किंवा सोशल सायन्सीस शिकयतले, जो कनेक्ट एक टिचर आनीक स्टुडंट हांचे मदीं आसपाक जाय किंवा आसता जेन्ना ते फिजिकल इंटरेक्शन आसता तेन्ना, तो कनेक्ट ह्या माध्यमांतल्यान उरतलो काय कितें? नो आय एग्री. म्हणूनच हांवें तुका म्हणा की टीचर हो डिस्पेन्सेबल केन्ना जावचो ना. टीचर नासतना शिकोवप म्हणटा पळय कॉन्सेप्ट आसा असो ना. आय एम नॉट सेयिंग दॅट. हांव फक्त इतलेंच म्हणटा तुका की ह्यो ज्यो पळय कितल्योश्योच पद्दती ज्यो आसा, आतां फॉर एक्झाम्पल गणीत हाजेर खान अकॅडमी हातूंतल्यान त्या माध्यमांतल्यान तुका युट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान यू आर गेटिंग गणीत तूं शिकूं शकतालो. देर आर मेनी थिंग्स विच वर अवेलेबल. पूण आयच्या ह्या सिच्युएशना मदीं they become a necessity. आदोर तसो न्ही की फाल्यां हें सोंपतकीर तें सगळें उरतलें आनी टिचराची गरज पडची ना. नो आय कॅन नॉट बाय एनी स्लायटेस्ट थिंग आय वूड टेल यू की टिचराचें प्रेझन्स विथ द स्टुडंट खुबश्यो गजाली आसतात तातूंत त्यो भावनीक आसतात. कांय गजाली भावनीक आसतात. टीचर आनी भुरगो हांचे मदली रिलेशन केवळ हाजें न्ही अशें ऑटोमॅटीक जावपाचें न्ही. ताचे फाटल्यान भावना आसतात. ते भावनीक रिलेशन जे आसता तो म्हणसर तुका टिचर स्टुडंटा मदले रिलेशन आनी ज्यो एक्चुअल क्लासरूम्स rather than the virtual classrooms, that is going to be a reality that you cannot help. पूण म्हजो मुद्दो इतलोच की आज तुका स्वयं आसा, आज तुका हाजे सारके वेगवेगळे ऑनलायन कोर्सीस IITच्या माध्यमांतल्यान तर आनी कितलेशे संस्थांच्या माध्यमांतल्यान तर कितल्योश्यो प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज हॅव गॉन. yesterday or day before yesterday I saw Harvard University universities are coming out with online courses. So lot of online courses जे पळय आसता those are possible. Supplementary learning जे पळय आसा जे टिचराच्यान अदरवायज तो क्लासरूमाक दिवंक शकनाशिल्लो ते सप्लिमेंटरी लर्निंग विल ऑक्युपाय अ मेजर रोल. आणि आमच्या सारख्या गोंया सारख्या धाकट्या स्टेटीन ज्या जाग्यार गोवा युनिव्हर्सिटीन ऑलरेडी चॉयस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस केल्या त्या हातूंत मदीं वॉट आय एम सीइंग इज लायक दीस इन फ्युचर. In future, I am saying suppose आमचो course was of say 30 credit. I mean say 240 क्रेडिटाचो आमचो कोर्स आशिल्लो. ह्या 240 क्रेडिट्स आमी आज क्लासान शिकयताले. In the years to come, hereafter, 240 perhaps 40 credits we may not teach in class. 40 credits आमी 4 courses भुरग्यांक दिवंक शकताले. We may tell them तूं तो IIT च्या हाजेर वच आनी कर, स्वयमाच्या माध्यमांतल्यान कर आनी खंयच्या मुक्साच्या माध्यमांतल्यान कर आणि ती क्रेडिट्स तुझ्या आड्यान हांगा डिपॉझिट कर, वी गिव यू डिग्री. नाव these are the flexibilities which otherwise might be existing in certain parts of the world, which now would become a part, a regular part, may become a routine in the years to come. सो पण एक गजाल जी आसा की एक टीचर म्हणून तुम्ही जेन्ना क्लासीक उबो रावन मुखार जेन्ना एक 50 भुरगीं बशिल्ले आसतात ते शिकोवप आनी एक व्हर्च्युअली शिकोवप एका कॅमेरा मुखार उबो रावन जंय घडये 1000 भुरगीं बशिल्ली आसतलीं 50 कित्याक हाजो मदलो फरक कितें? एक फरक कितें हाजो मदलो? हातूंतलो फरक इज इट्स ग्रेट. इट इज लायक म्हजी 1000 जे भुरगीं म्हाका दिश्टी पडना तांचे मुखार हांव उलयतना म्हजी जे पळय परफॉर्मन्स आसता ती परफॉर्मन्स आनी जी परफॉर्मन्स हांव एक्चुअली भुरग्यांक सी द फीडबॅक यू वील नेवर गेट अनलेस देर इज अ virtual classroom wherein the cameras are also available there. आता तू आणि हांव जशी उलयता there is an interaction. ते जर इंटरेक्शन जाली ना जाल्यार टीचिंग कंप्लीट जायना. म्हणून तशी इंटरेक्शन ऑल्सो इज पॉसिबल टुडे. तशी इंटरेक्शन लाईव्ह क्लासरूम्स फुल फ्लाइट दॅट इंटरेक्शन ऑल्सो इज पॉसिबल टुडे which in the course of happen. सर एक महत्वाची गजाल जी म्हणतात की पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड आणि एक पोस्ट कोविड-19 एज्युकेशन तुमकां कितें दिसता? तुमी जशें म्हळें की 240 क्रेडिट्साचो जर कोर्स आसा घडये 40 क्रेडिट्स आमी ऑनलायन करतले. सो जे प्रेझेन्स इन द स्कूल ऑर क्लासरूम ऑर प्रेझेन्स इन अ लार्ज गॅदरींग कमी करपाच्या दृश्टींतल्यान तुमकां ही पर्सेंटेज कितली जातली अशी दिसता? म्हणजे स्कुलांतली सद्याची किंवा कॉलेजींतलो सद्याचो टायम आनीक ऑनलायन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द फिजिकल डिस्कनेक्शन बट व्हर्च्युअल कनेक्शन हाजी जी विभागणी आसा ती कशी जातली अशी दिसता? पळय प्रमोद, आमची स्कूल सिस्टम जी पळय आसा जनरल स्कूल सिस्टम गोंया सारख्या संदर्भात मास स्कूल सिस्टम ती वचून इट्स नॉट दॅट रेडी. जी हांव म्हणटा तुका जी सिस्टम हांव उलयतां त्या सिस्टमाक आमची स्कुलांतली पद्दत तितली रेडी ना. पूण कॉलेजांतली पद्दत आज रोजी रेडी आसा, पार्टली रेडी आसा. कॉलेजांनी स्मार्ट क्लासरूम्स आयिल्ले आसात.
कॉलेजा कडेन स्टुडियो रिकॉर्डिंग फॅसिलिटीज आयिल्ल्या मे नॉट ऑल कॉलेजेस मे नॉट हॅव सम कॉलेजेस हॅव eventually with the efforts of the government and with the efforts funding which has come from RUSA इतल्यो infrastructure facilities कॉलेजांक एड जाल्ल्यो आसात ज्यो फॅसिलिटीज फाटल्या 3-4 वर्सां भितर हांव तुका सांगता ह्या फॅसिलिटीच्या माध्यमांतल्यान it is possible to bring in that. आता ती percentage cannot be huge and it should not be huge also. अबे आता 240 credits and 40 it could be 20 credits. But what I am trying to suggest is that slowly and slowly we have to move towards an additional channel which is being opened as a result of this necessity. एक situation imagine कर and for which we have to be prepared. आज COVID-19 आयला, there may be COVID-25. We do not know. God forbid तसे होऊ नका. पण अशी एखादी सिच्युएशन येऊ शकता, अशी एखादी महान संकट येऊ शकता जेन्ना हे लॉकडाउन्स कुड नॉट बी फॉर 3 weeks or 6 weeks. Lockdowns could be for months and years together. Or there can be a situation जंय आमची मास गॅदरिंग आमी अवॉइड करतात. सो तेन्ना मास गॅदरिंग अवॉइड केले की तो क्लासरूम अवॉइड करचो पडटलो. अवॉइड करचो पडलो. सो अशा प्रकारची सिच्युएशन जेन्ना येतली तेन्ना दिस टेक्नॉलॉजी विल डेफिनेटली प्ले एन इम्पॉर्टंट. सो भुरग्याक सजेशन कितें फाल्यां जर आमी पयलींच शिस्त लायता आमगे नाकी नऊ येता तशें सो अशी परिस्थिती भितर जर भुरग्याक सांगलें की क्लासीक येनाका खंय तरी दुसरे कडेन बसून अभ्यास कर म्हणून पयलींच आमकां अभ्यास कर म्हळ्यार केदो व्हडलो पेंच येता वेल्यान तुमी म्हणटात आपले मुखारय बसनाका खंय तरी बस आनी आपल्याला आयक आनी अभ्यास कर म्हण. सो ही आमची भुरग्यांची जर मानसिकता पळयली जाल्यार तुमकां कितें दिसता? ना तूं पळय म्हणटा न्ही ताजो आनी एक मुद्द्याचेर हांव येता मुद्दा जाचेर फाटले कितलेशीं वर्सां मोठे प्रमाणांत हल्लो जायत आसता तो म्हणजे अटेंडन्स. 75% अटेंडन्साचो प्रश्न आसा. 75% अटेंडन्स. ह्या प्रश्नाक आमी एक वेगळी दिशा भुरगो जर खंयच्या अटेंडन्साचेर सुद्दां एक वेगळे अशी प्रकारची काय ना दिसता तुका. शिकप न्ही अल्टिमेटली आय एम ए ट्रेडिशनल टीचर. आय बिलोंग टू तुझ्या जनरेशन सेटअप. आमकां टिचराचे तोंड पयलीं बंद नाशिल्लें अशें आमी बंद करताले. चड भोंवपाक आवडनाशिल्लें ताजें आमकां बंद करचें पडटालें. पूण अल्टिमेटली टीचर गरजेचो आशिल्लो ताका पयलीं आमचो दीस वचनाशिल्लो. पूण आयची भुरग्यांची ती परिस्थिती ना. आज तांकां टिचर्स ह्या माध्यमांतल्यान शिकूं येता आनी दॅट कॅन ऑल्सो पार्टली हेल्प इन कंट्रोलिंग द प्रॉब्लेम ऑफ द अटेंडन्स. लर्निंग एनीवेअर एनी टायम. शिकल्यार जाले खंय आसून शिकता हाका महत्व ना. तूं शिकता हाका महत्व ना. शिकल्यार जालें बिकॉज अल्टिमेटली वॉट इज इंडस्ट्री लुकिंग फॉर. आज इंडस्ट्री तुवें मार्क इंडस्ट्रींतले आज अशें इंटरव्यूज हांवें कितले लोकांचे घेतले हाजी पळयले. पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट पर्सेंटेज यू स्कोर्ड. पर्सेंटेज गरजेचे आसता कारण तूं ते खातीर आय एम नॉट सेंडिंग ए रॉंग मेसेज की तूं शिकनाका मार्क घेनाका अशी मेसेज दिना. आय एम ओनली ट्रायंग टू आनी ते आय एम ओनली ट्रायंग टू से की आज इंडस्ट्री तुका कितें पळयता. आज इंडस्ट्री लुक्स अ प्रॉमिस इन यू. आज इंडस्ट्री लुक्स युअर कैपेबिलिटीज टू कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टंट. I have seen some of the advertisements a couple of years back, 2-3 वर्षां पयलीं आमी अशें पळयलां की we are looking out for a young engineering graduate having excellent communication skill and having the qualities of head and heart. ही क्वालिफिकेशन घालता तो म्हणना 60% आपल्याक जाय म्हणून. म्हणजे एक केवळ एक इंजिनियर त्या इंजिनियरा कडेन ह्यो जर क्वालिटीज आसात. आतां हें जर तूं जर पळयतलो जाल्यार कितले मार्क पडपाक जाय ते आनी ते it goes beyond that. Yeah. ना सर म्हाका दिसता हेच आमी आज जी लायन एस्टाब्लीश केल्या म्हाका दिसता चालू दवरया. प्रोबेबली प्रत्येक विकाक उलोवया की जशी सिच्युएशन बदलता तशें म्हाका दिसता प्रत्येक क्षेत्रांतल्यान हे विचारांचें आदान प्रदान आज म्हत्वाचें जालां. सर थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. वील कीप कमिंग बॅक टू यू. वील टेक युअर एडवायस. वील टेक युअर एक्सपिरियन्स इज सामको सद्या गरजेचो. सो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक वील कम बॅक टू यू एंड वील टॉक मोर. थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.